कालचो इन्सिडेंट खबर आसा बिलावल भुट्टो यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा काल एक न्यूयॉर्कान प्रेस जाल्ली आणि त्या प्रेसाक ते संबोधित करताले तेन्ना त्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की अजून एक कसाई गुजरातान जितो आसा म्हणून आणि त्याच्या अगेन्स्ट जितली वाईट उतरां दिवप तितली कमी म्हणून आणि तशेंच ते फुडें उलयतना RSS ताचेर सुद्धा एलिगेशन केल्लेली आसा RSSक तेंच्यांनी हिटलरा कडेन कंपेर केल्लेले आसा अशें एक वाईट वक्तव्य तेंच्यांनी केल्लेले आसा ताका लागून भारतीय जनता युवा मोर्चान तशेंच आमचे गोवा प्रदेश देशभरांत एक निशेधाचो प्रोग्राम आयोजीत केलेलो आसा तेचोच एक भाग म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चान आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. पाकिस्तान म्हणटा ते अख्खे देशात आपले नाव घाण करून दवरलेले आसा आणि अख्खो देश जो आसा पाकिस्तानाक एक टेररिस्ट कंट्री म्हणून वळखून जाणा आणि आयज जेन्ना पाकिस्तानाचे सगळे देशाचे बाकीचे कंट्रीज टेररिस्ट स्टेट म्हणून पळयता आयज तेंचो जो इकॉनॉमी आसा तो इकॉनॉमी इतलो कॉलॅप्स जाल्लो आसा आयज लोक तेंचे इतले त्रासान पडलेले आसा आयज तेंच्यांनी आपले स्वताचे लोकांच्या बद्दल चिंतपाचो विचार आसा आपल्या देशाच्या बद्दल आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर कसले तांकां उतरां जी वायट उतरां जेन्ना उलयल्या पळय ताका ते हक ना. म्हाका दिसता जर ताणें हो शब्द जर आमच्या भारताच्या देशान येवपाक ताका जर कॅपेसिटी आसा आनी जर हांगा येयलो म्हाका दिसता आमचे भारतीय लोक जे आसा पळय ताका केन्नाच माफ करतना तरी कितें हालत जातली तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमी हांगासर पाकिस्तानाच्या एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्टराचो निषेध करपाक जमल्या. निषेधच न्ही जाल्यार ताज्या ह्या पुतळ्याक आमी ह्या एफिजीक आमी उजोय लायतले आनी आमी प्रतिकात्मक ताची दहनी करतले. पण अशें जालें कितें पाकिस्तानाच्या ह्या एक्सटर्नल मिनिस्टरांक अशें म्हणपा सारकें उतर जालें कित्याक कारण सगळ्यांक खबर आसा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची टफ भूमिका जी आसा त्या भूमिकेक लागून आयज आमचे राष्ट्र हळूहळू नंबर 1 पावल्ले आसा. पाकिस्तानचो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर बिलावल हाणें भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचेर ज्या तरेन स्टेटमेंट केल्लो आसा ताचो निषेध करपाक लागून आज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात. सबंद देशभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसत या देशातले नागरीक असत हे सबंद देशभर अशा पद्धतीचो निषेध सबंद देशभर करतात. कारण त्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ज्यांच्यानी हो देश फुडें व्हरपाक लागून 2014 पासून काम करतात आणि सबंद जगान जांकां रिस्पेक्ट मेळपाक सुरू जाल्लो आसा आणि हो जातकच ज्या तरेचे फ्रस्ट्रेशन पाकिस्ताना भितर दिसता तातूंतलोच एक भाग त्यांच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर हांच्यांनी आमचे देशाचे पंतप्रधानाच्या संदर्भात उलयल्ले आसात. हे उलयता आसतना ते RSSचेरूय उलयले कारण तांकां उलोवपाचो अधिकार ना. आमचे पंतप्रधान जे आसात ते सगळ्या लोकांक फुडें घेवन वचपाचें काम करतात. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हे वाक्य घेऊन ते फुडें वचत आसात आणि म्हणूनच आज सबंद देशभरात पळयता आसतना जगान सुद्धा आज जगातलो एक व्हडलो नेतो अशा तरेची एक प्रतिमा या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची जाल्ली आसा. आणि ताका लागून एक वटेनच्यान भारत देशाची जी आमी पळयता आसतना उदरगत पळयतात डेव्हलपमेंट पळयतात आणि त्या ज्या तरेन पाकिस्ताना भितर जे तरेन दहशतवाद आणि बाकीचे गोष्टी जे आमी पळयतात हाचे फ्रस्ट्रेशन हे त्यांच्या भितर जातले आसा आणि म्हणूनच ते अशा तरेचो स्टेटमेंट करतात.